वेगवेगळ्या सरकारी येवजण्यां खातीर आधार कार्डाची सक्ती करूंक जायना असो आदेश सुप्रीम कोर्टान दिला। गॅसाची सबसिडी आनी हेर सेवा खातीर केंद्र आनी राज्य सरकारांनी आधार कार्डां सक्तीची केल्यात। ह्या सेवा खातीर आधार कार्डां सक्तीची करची न्ही अशें कोर्टान म्हणलां। भारतांत बेकायदेशीर रावपी विदेशी नागरिकांक आधार कार्डां दिवची न्ही अशेंय कोर्टान सांगलां। गॅस सबसिडी आनी हेर सेवां खातीर आधार कार्ड जायच असो आग्रो बरीच राज्य सरकारां धरतात। मात आधार कार्डाची सक्ती करूंक जायना ही गजाल आतां सुप्रीम कोर्टानूच स्पश्ट केल्या। आधार कार्डाच्या सक्तीक आव्हान दिवपी अर्ज कर्नाटक हायकोर्टाचो निवृत्त न्यायमूर्ती के.एस. पुट्टास्वामीन सुप्रीम कोर्टान केल्लो। ह्या अर्जाचेर निर्णय दितना सुप्रीम कोर्टान हो आदेश दिला। बेकायदेशीर रितीन देशांत आयिल्ल्या विदेशी नागरिकांक आधार कार्डां दिवची न्ही असो आदेश केंद्र आनी राज्य सरकारांक सुप्रीम कोर्टान दिला। एलपीजी गॅस सबसिडी मेळपा खातीर आधार कार्डाची गरज ना ही गजाल आतां स्पश्ट जाल्या। सुप्रीम कोर्टाच्या ह्या आदेशाचेर आतां राज्य सरकार कितें करता तें पळोवचें पडटलें। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। महाराष्ट्रांतल्यान गोंयांत बेकायदेशीरपणान रेंव वाडटात। गोंयच्या ट्रकवाल्यांनी हाचेर बोवाळ केला। ह्या बेकायदेशीर रेंव येरादारीचेर सरकारान 6 दिसां भितर कारवाय करची नाजाल्यार रस्त्यार देवपाची शिटकावणी गोंयच्या ट्रकवाल्यांनी दिल्या। पुलिसांच्या आदारान गोंयचे शिमेर रातच्या वेळार रेंवेची येरादारी जाता असो आरोपूय गोंयचे ट्रकवाले करतात। आमचे जर गाडयो जर गोंयांत जर चल्ले जाल्यार आमकां मान डिपार्टमेंटाचे किंवा मामलेदार किंवा डायरेक्टर कोणूय येता आनी आमचे गाडयो धरता आनी आमकां 12,000-13,000 रुपया फायन घालता। आनी आयज महाराष्ट्राच्यो गाडयो बिनदास हांगा गोंयांत चलता, तांकां कोणूच येवन तांकां तेंच्यो गाडयो आडना आनी तांकां कोण धरिना आनी तांकां कोण फायन घालिना। चडशे गाडयो सकाळच्या 4 पासून स्टार्ट जाता, परत सांजच्या 5 वरांक गाडयो। आता पत्रदेवी गेटीर कितलेशेच पुलीस, इवन 7-8 गेटीर पुलीस आसा, त्यांच्या मुखा वचून म्हणजे कितलेशे गाडयो म्हणजे लायसन्स पास कोणाकडे रॉयल्टी पास ना म्हणजे ती गाडी इल्लीगल जाली, बरोबर। मग ते गाडयो पास चेकिंग केल्या शिवाय पुलीस कशे सोडटा? एक्शन जावंक ना जाल्यार आमी त्या लेटराचेर दिल्लो आसा, आमी तांकां 5-6 दीस टायम दिल्लो आसा, 5 दिसांचो। आमी वचून स्वता गेटी गाडी आडायतले, ते आडायतले आनी कोणाक आपयतले आनी पुलिसांक फोन मारता आनी दाखयतले। जर तुमी म्हणटा बेकायदेशीर केला ना जाल्यार हे गाडयो खंयचे म्हणून हे तांकां आमी दाखोवन दितले। पुरस्कारां खातीर देवनागरी आनी रोमी लिपीचें साहित्य वेगवेगळें मानून विष्णू वाघान कोंकणींत फूट घालची न्ही। देवनागरी आनी रोमी लिपींत वेगवेगळे साहित्य पुरस्कार दिवपाचे कला अकादमीचे निर्णयाक कोंकणी अकादमीन खर विरोध केला। राजकी स्वार्था खातीर विष्णू कोंकणींत भाशीक वाद करून फूट घालूंक सोदता असो आरोप अकादमीचो अध्यक्ष पुंडलीक नायकान केलो। लिपीच्या आधाराचेर पुरस्कार दिवपाची गरज ना, साहित्य पुरस्कार भाशेक दितात, लिपीक न्ही, अशें पुंडलीक नायक म्हणटा। गोवा कोंकणी अकादमीन कला अकादमीचे निर्णयाक विरोध केला। आमचो रोमी लिपीक विरोध ना, पूण लिपीच्या आधाराचेर फूट घालची न्ही अशें अकादमी म्हणटा। हो अशे तरेचो निर्णय जो आसा तो कोंकणीच्या विकासाक आनी कोंकणीच्या धोरणाक विसंगत आसा, सारखो ना अशें आमकां दिसता। आनी त्या खातीर आयज वावुरपी मंडळाची जी बसका जाली ते बसकेंत ह्या निर्णयाक आमी विरोध केला आनी गोवा कोंकणी अकादमीन खर विरोध केला ह्या निर्णयाक। देवनागरी बरोबर रोमी पुस्तकाक वेगळी कॅटेगरी करपा संबंदान कला अकादमीचो मनीस अध्यक्ष हे करूंक शकना अशें आमकां दिसता आनी ते करचे न्ही आनी त्या खातीर आमचो विरोध आसा। म्हणून आमी एक्झिक्युटीव बोर्ड जो आसा तो गोंय सरकारा कडेन मागता की हो निर्णय ताबडतोब स्थगीत करचो, हे निर्णय प्रक्रियेंत हस्तक्षेप करचो आनी हो निर्णय वावुरपी मंडळाचो आसा तो फाटीं घेवपाक लावचो। वेगळो साहित्य पुरस्कार दिवप साहित्य सल्लागार समितीचे वांगड्यांक बरोबर दिसना, पूण ह्या वर्सा रोमी लिपींतल्या साहित्यांतल्यान कमीत कमी 10 एंट्री आयल्यो जाल्यार वेगळो पुरस्कार दिवपाचो निर्णय कला अकादमीच्या कार्यकारी मंडळान घेतला। रिपोर्टर महेश गाडी आनी चलचित्र खबराकार ओंकार फळारी, प्रुडंटा खातीर। माध्यम प्रस्नाचो अभ्यास करपा खातीर सरकारान नेमिल्ले समितीची अजून एकूय बसका जाल्ली ना म्हूण समितीचो वांगडी फादर मोजीन आतायदान हुस्को उक्तायला। सरकारान ही समिती नेमल्या म्हणटकच ताजे फाटल्यान राजकारण आसतलेंच अशें फादराक दिसता। समितीची बसका आपोवपा खातीर सरकाराक फायल धाडल्या अशें शिक्षण संचालक अनिल पवार म्हणटा। माध्यम प्रश्नाचो अभ्यास करपा खातीर गोंय सरकारान शिक्षण तज्ञाची एक समिती नेमल्या।
ही समिती नेमून आता म्हयनो जायत आयलो तरी अजून एकूय बसका जावंक ना। पहिली बसका केन्ना जातली तेवूय खबर ना अशें समितीचो वांगडी फादर मौजीन आथायत म्हणटा। फादर तुमकां सांगा खूब लेट जालो असो अजून कमिटी डिक्लेअर केला कितलो टायम जाला अजून मिटींग जावना हाची? म्हाका दिसता वेळ जालो जायतो। आता कित्याक वेळ जालो हें म्हज्यान सांगूंक जायना। आता पयलीं जमात केन्ना तरी हेंय म्हज्यान सांगूंक जायना म्हणटत काळाव जायत गेला। कितें दिसता इलेक्शन स्ट्रॅटेजी तें गाणें तूं म्हज्यान सामकें सांगूंक जायना पूण गुडेक आसत कित्याक सरकाराचो खंयचोच निर्णय म्हणटा पळय तो राजकारण नासतना ना कितें पूण राजकारण आसात। शिक्षण तज्ञांचोच निर्णय अशें म्हणूंक जायना। बरोबर कितें पूण आसतलें कारण राजकारणाचें आसतलेंच। जून म्हयन्यासान नवें धोरण चालीक लायतले जाल्यार जाता तितले बेगीन निर्णय जावंक जाय अशें मत फादर आथायतान उक्तायलें। जर तर जुनान थावन 2014 वर्सा 14व्या वर्सा जर तर जुनान थावन नवी पॉलिसी सुरू जर करतले आदी गोमूकूच जायना। मे म्हयन्यान करूंक जायना कित्याक पाटले पावटी जाले त्या भशेन गोंधळ जातलो कोणूच नको जातलो कितें करपाचें पळय तें। प्रुडंटा खातीर महेश गाडी आणि चलचित्र खबराकार ओमकार फळारी। घेऊ एक व्यावसायिक विसव।